आणि एक सुरवात हांव ह्या आठवड्याक एक हेड ऑन केल्लें आनी पांडुरंग बाब त्या विशया वयल्यान सुरवात कित्याक करया म्हाका तातूंतली एक जे सेंटेन्स आसा तागेले त्या सेंटेन्सा वयल्यान सुरवात करपाक जाय. ताणें म्हळें की आपूण ज्या ज्या जाग्यार गोंयकार झगडटाले किंवा गोंयकारांचेर अन्याय जाता असो दिसतालो त्या त्या जाग्यार वचून झगडटालो आनी ज्या ज्या जाग्यार वचून आपूण झगडलो त्या त्या जाग्यार आपल्या सगळ्यांत कमी मतां पडली. सो हांवें ताका विचारलें अशें कित्याक जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें की लोकांची म्हणपाक लागले जी मानसिकता आसा गोंयकारांची ती अशी आसा की तुवें आपल्या खातीर येवन गोंयच्या इश्यू खातीर झगडचें बिगडचें ही लोकांची अपेक्षाच ना. लोकांची अपेक्षा म्हणपाक लागले आपल्याल्या आमदारा कडच्यान आनी खासदारा कडच्यान वेगळ्यो आसात. गोंया खातीर झगडचे गोंयची इश्यूज घेवन झगडचे हे अपेक्षाच ना. ताका लागून त्या निकशांचेर गोंयकारांक मतदान करना. हे म्हणपाक लागले आपल्याक जाणीव जाली. ही जाणीव सारकी काय चुकीची? सारखी प्रमोद हांवें कितले फावटी हांगा रिपीटेडली सांगलेलें आसा परते परते की आंदोलनां करून किंवा एखादो मुद्दो स्थानीक मुद्दो घेवन आतां इलेक्शन जावपाचें दिसू ना आतां म्हणून. कारण आमी आयआयटीचो इश्यू पळयला, जे लोक अगेन्स्ट आशिल्ले ते लोकांनी आमी कोणाक मतां मारली. बॉमाचो इश्यू पळयला, जे लोक सरकाराक गाळी घालताले तेंच्यांनी कोणाक मतां मारली. आमी रिसंटली आमी श्रीपाद भाऊचें इलेक्शन पळयलां. कितलेशेच जाग्यांनी लोक ताका क्वेश्चन विचारताले, क्रॉस क्वेश्चन करताले की आमची कामां जावंक ना इतके वर्सां कितें केलें काय म्हणून. तरी सुद्दां श्रीपाद भाऊ सर्वाधिक मतांनी जिखून येयलो. गोंयांत हें आतां क्लियर जाल्लें आसा की तूं ही बारीकशी एजिटेशनां म्हण कसले सामाजीक मुद्दे घेवन तूं जर वावरलो घेवन लोक मतां मानना. तशें हांव फुडें नांवां घेयना. तसले व्हडले व्हडले एक्टिविस्ट जे आहा तेंच्यांनी व्हडले व्हडले केसी जिखल्यो कोर्टांनी गोंयच्यो ते आमदार जावपाचे न्ही. तशें जाल्यार ते एक्टिविस्ट आतां आमदार जावपाचे. पूण ते बाबड्या एक्टिविस्टांक फक्त कितें आमकां जेन्ना कितें बाबा ताण लागता तेन्ना तुमी खणपाक तुमी मातशें येवपाचें. कारण हे तेन्ना ह्यो काँग्रेस बीजेपी आरजेपी हे कोण गोवा फॉरवर्ड कोणी वयचे ना. सो म्हणूनच परबान कितें केलें आपूण जेन्ना पार्टी उबी केली आनी ताका दिसलें की लोकांचे प्रश्न घेवया आनी लोकांक ही पार्टी तेंची कशी दाखोवन दिवया म्हणून. पूण तो जर आतां म्हणटा आसत की आपणाक ते कळोवन चुकले की लोक जेन्ना आपयता तेन्ना गेले सुद्दां जाल्यार ते लोक सपोर्ट करतले म्हणून न्ही. सो दुसऱ्या मुद्द्याचेर हांव ताका सांगपाक सोदता की तूं अपेक्षा दवरूं नाका. म्हणजे तूं कितें म्हणटा मनोज परबान नरकासुराक डोनेशनां टुर्नामेंट स्पॉन्सर करप धिऱ्यो स्पॉन्सर करप असली गजाली करपाक स्टार्ट करपाच्यो. तसले जर केले जाल्यार तसले करतले जाल्यार आरजेपी कडेन तितको फंड नाही तेणी तुज्या कडेन उलयतना मान्य फंड मेळ्ळे असले राजकारण केल्यार म्हणटा न्ही 5-6 म्हयने आपणाक दी आपूण कितें घेतलें सुवर्ण मध्य काडपाचो कितें एक मार्ग काडटलो म्हणून तो आमी पळोवया तो कितें करतो तो. पूण इतके शुअर ही आंदोलनाची पाठिंबो दिवन किंवा आंदोलनां करून सुद्दां प्रमोद गोंयांत सत्ता मेळपाची ना. पण कशें जालें जाणा गोंयकारांचें हांव सकाळीं म्हज्या एका इश्टाक सांगतालो 4 दीस बार्देजाक उदक ना. कित्याक ना उदक? कारण तिळारीचो कालवो फुटलो बरोबर. तो कालवो रिपेर करून 1.5 वर्स 1.5 वर्स जालें ना तरी तो फुटलो. कांय गोंयकारांक व्हडलें पडून गेलें ना. तातूंत भितर कितें करप्शन जालें कोणें पयशे खाले बिले तें कांय पडून गेलें ना. गोंयकारांची तिडक केन्ना येयली आपली घराडे जेन्ना उदक येवपाची बंद जाली पळय तेन्ना गोंयकारां तिडक आयली आनी गोंयकार बोळा मारपाक लागलो. सो हांव हे तिळारीचें एग्जाम्पल कित्याक दिता आनी उदकाचें एग्जाम्पल कित्याक येता. जो मेरेन म्हजे नळाक उदक येता तो मेरेन गोंयकाराक भायर कितें घट्टण जाता तें पडून गेलें ना. अशी एक मानसिकता तयार जाल्या. तो तिळारीचो कालवो जर फुटिल्लो आनी तरी आसतना जर गोंयकाराक जर फाटले 4 दीस दुसरी खंयचे तरी मार्गान उदक दिल्लें तर गोंयकारां पडून गेल्ले आसनाशिल्लें. आपली नळाक उदक येवपाचें बंद जातकीर गोंयकार तुगेलो फुर्योज जालो. मनोज परबाक म्हाका दिसता असलेच गोंयकार चड मेळ्ळे आनी असलेच गोंयकार चड उरल्यात. तुका दिसनालो की तो जे पद्दतीन उलयला हेडोन ताका एक्चुअल आतां कळोन चुकलें. तो जे पद्दतीन गेल्लो लोकां कडेन ताका तो रिस्पॉन्स मेळटालो ऑन फील्ड तेन्ना. 2022 इलेक्शन पयलें तेन्ना तेणी जी रॅलीज काडल्यो कोळसा यात्रा तो मशाल रॅली बी काडटालो तो. सो ताका जो रिस्पॉन्स मेळटालो 2022 बरो मेळ्ळो मागीर ताका 2024 लोकसभेक ताका वेगळें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. सो ताका आतां पिक्चर क्लियर जातलें की आपूण जे पॉलिटिशियनाक ब्लेम करता हे अशें कित्याक करता ते अशें कित्याक करता हें ताका मनोजाक आतां कळोन चुकलें. लोकांक ताणी तेंच केल्लें जाय. सो ते तो समज वा ती शिकवण जी जाय आसली म्हणून राजकारणान देवल्या उपरांत की लोकांक कशें डील करपाक जाय वा लोक कशे तुज्या वांगडा रावता तो एक्चुअली सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचून मिटिंगो घेतालो. ते थंयचे लोकल आमदाराक मंत्र्याक ब्लेम करतालो तेज्यो खुबश्यो गजाली एक्सपोज करतालो. पण आयज तो थंयचो तो लोकल आमदार ते कित्याक करतलो हेजी जाणीव आयज ह्या लोकसभा इलेक्शना उपरांत आनी फाटले 7 म्हयने तेणी जो
इंटरस्पेक्ट केलें फूल हय. पार्टीचें काम तेन्ना ताका तें कळ्ळां आसतलें आनी तशें दिसता म्हाका की तो जे पद्दतीन उलयता ताका तें कळोन चुकलां की बाबा लोक कितें करपाक सोदता ह्यो गजाली फक्त पार्टी कडेन न्हू म्हणजे मिडिया कडेन जाताल्यो फाटल्या दिसांनी खंयचो मेगा प्रोजेक्ट येयलो की ते एक 4 बोडकां जमतालीं आमकां आपप आनी एक दोनदा विशय हायलायट केलो की मागीर तो विशय ना ते तेंचे थंय कितें तरी जातालें सेटिंग सेटिंग जातालें setting. मागीर तांकां मिडिया कवरेजूय नाका आसताली हय. सो अशी यूज आरजीचो जाला आरजी सगळ्याच विशया कडेन धांवताले आनी तो तेंचो विशय थंय सेटिंग जाता म्हणसर आरजी तांकां नाका आनी ते तुमी येवनाका आनी तुमकां मतां मारिना अशी सिच्युएशन तेंचेर येयल्या खूब कडेन म्हणजे ते म्हणटा आमी तेंचो विशय मांडपाक गेले आनी मागीर आमी वताले मिडिया म्हणून तो इशू सेटल करपाक लोकांच्या दृश्टींतल्यान मदीं तुगे जातालें सेटिंग आनी हे सेटिंग आनी सेटलमेंटाच्या मदीं जी घुसपागोंदळ जातालो पळय ताचो फटको म्हाका दिसता बरोच खुबश्या राजकारण्याक बसता तातूंतल्यान ते शिकतात की लोकांक कितें जाय तें तुगेले चेहऱ्या वेले भाव पळयतकीर म्हाका दिसता की तुका कितें मनोज परबान सांगिल्लें तें सगळें पटलें ना बिटलें ना अशें कितें आसा Pramod, I completely align with Manoj Parab's प्रेडिकमेंट not predicament, but his line of thinking. He's fighting for Goa. He's taking up Goan issues. That's all fine. But when you talk about Lok Sabha is a big canvas, right? And it's not a assembly election. It's a big canvas. You are entering into. You're fighting against heavyweights. You're fighting against people who have already been there, and have their voter base and all of that. एक लेवल ऑफ ऑप्टिमिझम असूंक जाय की तुका एक्सेप्टन्स आसतलें म्हणून इतले सगळं नॉर्थ गोवा एंटायर नॉर्थ गोवा पार्लिमेंटरी सीट हाऊ कॅन यू इवन थिंक दॅट तुजो जो प्रचार केल्लो तो विल मान्य जातलो इन दीस एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ नॉर्थ गोवा पार्लिमेंटरी सीट सो इफ यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन युअर डिफीट and say that people have not accepted you or not accepted you on the basis of the issues that you have taken up. Yeah. maybe not appropriate. If you go on the assembly side, people have accepted you, and that's why RJ got that kind of impetus in assembly elections. You can't equate it in the Lok Sabha election. So where you are a completely new entity in the Lok Sabha elections. Point number one. Point number two is suddenly he made a very interesting observation that wherever he has campaigned, he has got wherever he has taken up issues. Yeah. Wherever he's taken up issues, he is a number 3. Number 3, and wherever he's not taken up issues, he's number 2. So that's very interesting, and that is where maybe he'll have to devote his thinking. But Pramod, one thing which I do not agree with Manoj is he said that आता आम्ही अभ्यास करून गेल्ले 7 महिने आम्ही हेजेर खूब स्टडी केली वन थिंग आय डोंट अंडरस्टँड इज यू कॅनॉट डिस्कनेक्ट विथ युअर वोटर at any point in time. You are using them as instruments. 7 months to isolation completely. You are not even telling your voters what you're doing. Yeah. And that is not justified. That is not justified at all because एक बरो leader आशिल्लो जाल्यार would have told his voter 45,000 people have voted for you. Yeah. You just cannot disappear out. तुम्ही तांकां सांगपाचें आपल्याक एक 7 महिने जाय 9 महिने जाय पुन्हा हे तर सांगपाचें म्हणतो सांगपाचें तांकां आनी सांगपाचें वी आर स्टडींग दिस Yes. and we'll come back with bigger force. Yeah. We'll the mom पण सांगपा जाल्याचो की ताणें इतके दीस तेन्ना मिडिया कॉन्टॅक्ट करताली म्हूण हांवें हय. कॉन्टॅक्ट केला आनी म्हाज्या कडेन मनोज उलयला पूण मनोजान म्हाका परत कॉल करून सांगलो की म्हाजो स्टेटमेंट घालूं नाका हय म्हणजे म्हाकाय खबर ना की मनोज आसलो खंय आनी करतलो तेणें सांगपाक जाय आशिल्लें की आपणाक एक सांगपाक जाय 5 महिन्याचो 6 महिन्याचो ब्रेक घेता आनी हांव परतो येतलो बरोबर so that क्लॅरिटी दिवप गरजेचें क्लॅरिटी so गरजेची that argument that आमी अभ्यास केला आणि आमी आतां स्टडी करतले and we will take a decision is completely wrong. Wrong. It's completely hollow. We cannot. And he is trying you to, are not ready to accept that argument. and nobody will accept it. Yeah. I tell you, ना ना सांगून जो तेजे कितें प्लान घेवन आयला आसतलो तो प्लान घेवंक आशिल्लो जाल्यार सांगपाक कितें आशिल्लें तेणे कितें आपलो आशिल्लें or nuclear secret or some state secret that you are going to do. You are going to No, study. but in that same interview at the end, he said that he needs another 6 months Yes. to decide even about the future of the party. Exactly. Not only about contesting, but even about the future of the So party. that shows that you are not still confident. That shows, I think, that he has only
understood what the syllabus is. Yeah. Whether he will be able to handle that syllabus, he doesn't know. कारण सोदून काढला तर वखत करपाचो आहा तो. हा. पण ताका सिलेबस कळला. हे गोंयच्या राजकारणाचो सिलेबस कितें तो ताका कळला. पण त्या सिलेबसाचो अभ्यास आपल्याच्यान जातलो आणि आपण तातूंत Okay, परीक्षेक बसतलो काय ना. in आता these एक 7 ते अजून months, खबर ना. in these 7 months, none of the leadership of RG has come forward and say, no, we are still on. Yeah. कोणे म्हणूंक ना? The entire party was in a kind of a Disarray. Yeah. It was a disarray. Yeah. पूण आमकां हे पळोवचें पडटलें आतां तेणी 6 म्हयन्यांनी अभ्यास केल्या उपरांत आमकां खंयची आरजी पळोवपाक मेळटली खंयचो मनीस पळोवपाक मेळटलो तो हेंच्या भशेन आसतलो काय बाकीच्या पॉलिटिशियनाक कारण म्हाका याद जाता खूब जाण म्हणटा म्हणजे हांवें ती रिजीम पर्रीकाराची पयलीं तशी ह्या म्हणजे पत्रकारितेंतल्यान पळोवना पण तेन्नाचो पर्रीकार आनी बारांतलो पर्रीकार हो वेगळो फरक आसलो. आशिल्लो. फरक आशिल्लो हय. सो ती फेजींतल्यान पर्रीकारूय गेला मनोज सामकें. तरी नवो आहा. एक post लक्षात आयलें की पयलीं टर्मा भितर ज्यो ज्यो गजाली केल्यो त्यो करून सुद्दां लोक तुमकां मत मारनात म्हणून लोकांचे मत मारपाचे निकश वेगळे आहा. 3 months back, Yeah. Manoj Purab a random post केल्लो फेसबुकार तेणें की सेइंग दॅट समथिंग डिफरंट इज कमिंग आनी अशें तेणें म्हणून एक वेग पोस्ट मारिल्लो सो तितून भितर स्पेक्युलेशन जालें की देर इज फुटी पडले आसल्यो आरजीच्यो हे जाले आसले की दॅट आरजी इज स्प्लिटींग Yeah. मे देर इज अ बिग रिफ्ट बिटवीन विरेश बोरकर एंड मनोज परब अशें म्हणून स्पेक्युलेशन जाल्लें एटलीस्ट एट दॅट पॉयंट इन टायम टू कीप युअर वोटर बेज इंटॅक्ट There should have been a clarity. Yeah.